गोंयांत पर्यटन क्षेत्रांत फुडल्या 5 वर्सां भितर 2 लाख नोकऱ्यांची संद गोंयकारांक मेळपाची आसा अशें विधान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलें। शेनवारा सांखळेच्या रवींद्र भवनांत पद्मिनी फावंडेशनाच्या वतीन स्कील इंडिया बी अ प्रोफेशन ह्या कार्यावळीक तो उलयतालो। सरकार सगळ्या तरणाट्यांक सरकारी नोकरी दिवपाक शकना, ताका लागून तरणाट्यांनी सरकारी नोकरीच्या सोदान वचचें न्हू अशें ताचें म्हणणें। हांवें पळयलें की बरेचशे जाण ग्रॅज्युएट, पोस्ट ग्रॅज्युएट, इंजिनियरींग, पोस्ट इंजिनियरींग सगळें कितें ते करतात, PhD करतात आनी घरात कडेन बसून आसात। म्हाका फुडें कितें ते करचें तेंच कळना। एक तर म्हाका गव्हर्मेंटाची नोकरी दी म्हणटात ते, पिवनाची सुद्दां दिल्यार जाता मागीर, बट गव्हर्मेंटाचीच दी। इंजिनियर जाल्लो भुरगोय सांगता हांवें क्लार्काक एप्लाय केला, म्हाज्या क्लार्काचें मात काम कर। तो इंजिनियर हें विसरूनच वयता। पण तेका इंजिनियरिंग करण्या फाटीमागे त्याच्या पेरेंट्सांनी पैसे स्पेंड केल्या आणि सरकारानूय पैसे स्पेंड केल्या। LLM जाल्लो भुरगो जेन्ना खंय तरी LDCच्या पोस्टाक एप्लाय करता तेन्ना दुख्ख जाता, तेन्ना वायट दिसता। त्या खातीर म्हणजे आपूण ज्या प्रोफेशनान गेला एक तर ते प्रोफेशनान आपूण खूब फुडें वयचो आणि त्या प्रोफेशनान फुडें वचपा खातीर खुबश्यो संदी आसा। आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द प्रोफेशनल्स, बट 10वी 12वी जावन सुद्दां म्हणजे ITI आसतले, प्लंबिंग आसतले, अश्यो कितल्योश्योच बट ज्यो कितल्योश्योच ऑपॉर्च्युनिटीज आसा त्यो ऑपॉर्च्युनिटीज आज आमकां गोंया भायल्यान येयल्ले, भायरसून आयिल्ले भुरगे घेता आसतना हांगा दिसता। म्हणून हो अट्टास आसा, म्हणून हो प्रयत्न आसा की हांवें पळयलें आनी फाटल्या एका स्पिचींतल्यान हांवें म्हटलें की टुरिजम लायनीन फुडल्या 5 वर्साच्या भितर 2 लाख ऑपॉर्च्युनिटीज गोंयांत आसा, 2 लाख ऑपॉर्च्युनिटीज। आनी त्यो ऑपॉर्च्युनिटीज जर आमी ग्रॅब करतले आसत जाल्यार म्हाका दिसता एक स्टेप फुडें आमी मारची पडटली।